कोळशाच्या येरादारीक आपणे सदांच विरोध केला. ह्यान फुडें म्हाजो ताका विरोध आसतलो. कोळसो येरादारी जायत जाल्यार जैमाचो इबाड जातलो अशें मत कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी व्यक्त केला. तशेंच गोंयान गुळी वखदांचो वेव्हार पातळटा ताचेर नियंत्रण हाडप म्हत्वाचें अशें आलेक्स म्हणटा. आपलो सुवार्थ साधून जाय तशी पक्षांतरां करपी लोकप्रतिनिधींक आतां घरा बसोवचे अशी मागणी गोंयच्या कांय समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन केल्या. गोंयच्या साबार बिगर सरकारी संस्थेच्या वांगड्यांनी एकठांय माचयेर येवन पणजे पक्षांतर करपी लोकप्रतिनिधी आड पणजे आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केली. ह्या वेळार तारा केरकार, सावियो कुतिनो, जॉन नाजारेत तशेंच हेर समाज वावुरपी हाजीर आसले. पक्षांतरां करपी आमदारा विशीं गोंयभर जागृताय करतले तशेंच पक्षांतर केल्ल्या लोकप्रतिनिधीच्या घरा सामकार निदर्शनां करतले अशें सावियो कुतिनो हांणी ह्या वेळार म्हणलें. शेनवारा राती वेळार म्हापशा गांधी सर्कला कडेन तशेंच थिये, कोलवाळे, पर्वरी, साळगांवां ह्या सगळ्या वाठारांनी चॅकपोस्टांचेर पुलीस तैनात दवरलेले. दर शेनवारा म्हयन्यान 1-2 फावटी खाशेली ड्रायव्ह जातली अशें म्हापशा PIन सांगलें. SP शोभीत सक्सेनाच्या आदेशा प्रमाण आनी म्हापशा DYSP जिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शनान सुरू केल्ली ही खाशेली पेट्रोलिंग मोहीम कळंगूट सर्कल ते कळंगूट दर्या मेरेन रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पळयता थंय सगळ्याक रस्तो फोंडकुलांनी भरला. पावसाचे दीस आशिल्ल्या कारणान फोंडकुलांनी उदक भरून उरता. ताका लागून अपघात जातात. कळंगूट पर्यटकांचो यो वच करपी हो वाठार एकदम वायट अवतिकाय जाल्ल्या ह्या रस्त्या खातीर पर्यटक आनी टॅक्सी धंदेकारांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून ह्या रस्त्याची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. शेनवारा सकाळच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून साबार वाठारांनी गोंयभर तशेंच 70 वाठारांतल्या लोकांची जीण सामकीच विस्कळीत जाल्या. बरेचशे व्हाळ आनी म्हादय न्हंय तुडूंब भरून व्हांवता. त्या खातीर म्हादयच्या कुशीक आशिल्ल्या बागायतींक व्हड प्रमाणान उदीक भरला. ताका लागून म्हादयच्या कुशीक आशिल्ल्या लोकांक ताचो धोको निर्माण जाला. इतल्या मजगतीं खडकी सर्वासाय ह्या वाठारांतले बंधारे पुरायपणान उदका पोंदा गेल्ल्यान ह्याय वाठारांतल्या लोकांक आनी तांच्या बागायतींक धोको निर्माण जाला.
आवय बापूय अभ्यास करपाक सांगतात ह्या कारणाक लागून निर्शेल्ल्या नुव्याच्या 10वेच्या वर्साच्या नुव्याच्या 10 वर्साच्या भुरग्यान पळ काढलो। ह्या विशीं मायना कुडतरी पुलिशेन तपासाची चक्रां वेगावन घुडावन ह्या भुरग्याक 25 मिनटां भितर मडगांवच्या बस स्टँडा वयल्यान ताब्यात घेतलो। त्या उपरांत समुपदेशकांच्या मजतीन ताची समजूत काडून ताका पालकांच्या सुवादीन केले। भुरगो घरांत नाशिल्ल्यान ताच्या आवय बापायन मायना कुडतरी पुलिशेन कागाळ केल्ली। ह्या कागाळीच्या आदाराचेर पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे आनी 3 पथकां तयार करून भुरग्याचो सोद घेतलो। 3 पथकांनी ताचो सोद घेतलो। निमाणे कडेन मडगांव बस स्टँडार सोद घेवपी पुलीस पथकांक हो भुरगो सांपडलो। ताणें भुरग्याक विश्वासान घेवन विचारले उपरांत आपूण कर्नाटकाचे बशीची वाट पळयता अशें ताणें पुलीस सांगलें। मोरजेच्या मुखेल रस्त्याची सध्या चाळण जाल्या। रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात। ह्या पयलीं ही फोंडकुलां थळाव्या सरपंचान भरून काडलेली, मात आतां परत रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात। हाच्या खातीर हांगा अपघाताचे प्रमाण वाडल्यात। गोंयच्या चडशा रस्त्यांचेर आमकां फोंडकुलां पळोवपाक मेळटात आनी पावसान तर ही फोंडकुलां उपाट भरून वतात। पावसाळ्याक लागून हातून उदक भरता आनी रस्त्याचेर गाडी चलोवप्याक हांचो अदमास येना आनी हाका लागून अपघात वाडटात। कोट्यांनी रुपया खर्च करून फाटीं सांतिनेज खाडी दुरुस्त केल्ली। आजून ही खाडी आनी तिका जोडिल्ल्यो खोळयो अर्दवटूच बांदिल्ल्यो आसात। फाटीं पावसान तुमिल्ल्या कारणान ह्यो खोळयो उसपुवपाचें काम सुरू केल्लें, पूण हे काम ह्या फावटी अर्दवट कामा उपरांत कुशीकची माती भुसभुशीत जाल्या आनी झाडां मुळासकट हुमटून पडपाक लागल्यात। कांय झाडां पडपाच्या वाटेर आसात। खूब आदीपासूनच्या ह्या पोरण्या झाडांक भक्कम आधार ना। एका वाटेन पर्यावरणा दिसा सरकार झाडां लायात, झाडां जगयात अशी नारेबाजी करता, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आशिल्ल्या झाडांची सरकार सारकी कुयदाद घेयना अशेंय दिसून येयलां। कुंकळे युनियन क्लब ह्या संस्थेच्या नावान भलायकी शिबीर कुंकळे वाठारांत आसा अशें बोगस पत्रक छापलां। हो प्रकार कुंकळे नागरी आनी ग्राहक मंचाची अध्यक्ष लॉना फर्नांडीस हाणें उक्ताडार हाडलो। ह्या विशीं आमी कुंकळे युनियनाचो अध्यक्ष सूरज आंबे हांकां संपर्क साधलो। आमी हे सभाघर फकत भाड्याक दिला। आमचो ह्या शिबिरा कडेन कसलेच संबंद ना अशें ताणें सांगलें। तशेंच ह्या प्रकारा विशीं आपूण अनूप चौधरी हाका हे पत्र छापलां आनी ताचे कडेन लेगीत उलयले, ताणें आपलें मत मांडलें। दिवचलच्या धबधबा वाठारांतल्या घसघस्यांचें अस्तित्व राखून दवरपाक आतां पावलां उखलचीच पडटलीं अशी मागणी थळाव्या लोक करतात। फाटल्या कांय दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून हो घसघसो खळखळून घसघसपाक लागला। थळाव्या सयत शारा भायल्या सैम मोगीची पावलां आतां घसघशां कडेन वळपाक लागल्यात। मात खण वाठारांत आशिल्ल्या ह्या घसघस्यांचें अस्तित्व संकश्टान आयलां अशी भिरांत ह्या लोकांनी उक्तायल्या।
आदलो मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीचो खडेगाठ फुडारी दिगंबर कामतीक काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या कायमस्वरूपी निमंत्रित सदस्य पदावयल्यान काडून उडयला. राष्ट्रीय काँग्रेसीन ह्या विशीं माहिती दिल्या. काँग्रेस आमदारांचो एक गट फोडून भाजपान व्हरपाचो कामतीचेर आरोप आसा. ह्याच फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला आसूंये. पक्षाच्या विरोधात काम केल्ल्याचो आरोप दवरून काँग्रेसीन दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो आड सभापती कडेन अपात्रतायेची याचिकाय दाखल केल्या. समाज वावुरपी अभिजीत प्रभुदेसाय हाणें सांग्यार IIT विरोधात आपयल्ली बसका आयतारा दिसा बरीच तापली. प्रभुदेसायान सांगेकारां मुखार IIT प्रकल्पाचो तुमकां कांयच फायदो जावपा ना, मात भायल्या लोकांक फायदो जातलो अशें म्हणीत IIT लोकांचें करपी लुकसाण स्पश्ट सांगलें. मात सुभाष फळदेसायाच्या बऱ्या मागप्यांनी ह्या बसकेन येवन आमकां IIT जाय अशें नारे गावन IITक तेंको दिलो. कोणाल्या राजकीय कार्यकाळान पणजे बरी आनी कोणाल्या वायट हो पणजेकारांचो प्रश्न न्हय. तांकां दिसपट्ट्या जिणेन जावपी त्रासांतल्यान आतां सुटका जाय. पणजे कोणाच्याय ताब्यान आसूं पूण राजधानी पणजेची अशी अवतिकाय करूं नाकात अशें लोकांचें म्हणणें. राजधानी पणजेची अवतिकायेक जापसालदार कोण हाच्या वयल्यान सुरू जाल्ल्या राजकीय वादान पडपाची पणजेकारांची मात्तूय इत्सा ना. खऱ्यापणान तांकां ह्या दिसपट्ट्या त्रासांतल्यान मुक्ती जाय. जावं तो पणजेचो दुकाना वयलो आसूं वा तो रिक्षेकार आसूं वा नागरीक आसूं. प्रशासनाच्या बेजबाबदारीपणाचो चटको ह्या सगळ्यांकूच बसला. शुक्रारच्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाच्या 5व्या दिसा गोंयांत जावपी त्रिलिनियर प्रकल्प रद्द करचे असो एल्टन डिकोस्टा आनी विजय सरदेसायान दाखल केल्लो खाजगी थाराव सभापतीन भायर आयल्या उपरांत विरोधकांनी मत विभागणेची मागणी केली. मात ही मागणी भायर आयिल्ल्यान विरोधक तिडकले आनी आक्रमक जाले. सभाघरांत जाल्ल्या ह्या बोवाळा मजगतीं सभापतीन गोंयची वित्तीय जापसालदारकी आनी वेवस्थापन गोंय वस्तू आनी सेवा कर विधेयक मानून घेतले. देखून उरिल्ल्या भौशीक बांदकाम खाते, कायदो आनी पर्यावरण ह्या विशया वयल्यान चर्चा फुडल्या अधिवेशना मेरेन वाट पळोवची पडटली. जुवारी एग्रो कंपनीक लिजाचेर दिल्ली जमीन कंपनी बेकायदेशीरपणान विकतात हो प्रश्न विधानसभेन बरोच गाजलो. ह्या जमनीचे सनद नासतना प्लॉट करून विक्री चालू आसा. ह्या विशीं सरकार कांयच कित्याक पावलां उखलिना असो प्रश्न विचारून मायकल लोबो आनी विजय सरदेसायान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताक बरोच उजरायलो.
सभापती पदाक फावो तो न्याय दितनाच हांव लोकशायेचो मान राखतलो अशें उतर महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती आदवोगाद राहुल नार्वेकर हांणी दिलें। शेनवारा दिवचले आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं सत्कार केल्या उपरांत सत्काराक जाप दितना तांणी हे विधान केलें। दिवचल मतदारसंघ भाजपान हो सुवाळो घडोवन हाडलो। ह्या सुवाळ्याक भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, आदले सभापती राजेश पाटणेकर, नगराध्यक्ष कुंदन पळारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले। शिवोले आनी साळगांव ह्या वाठारांनी रेस्टॉरंट धनी आनी आदल्या सरपंचाचे घर फोडून 15 लाखांचो म्हालवत चोरिल्ल्या प्रकरणाचो तपास लावपाक पुलिसांक येस आयला। घर फोडींतले बिहारी टोळयेंतले 5 जाणांक अटक केल्या। गोंयासयत दिल्ली आनी बिहारान दुबावितांक धरल्यात। दुबावितांनी मदीं शिवोलेंतल्यान एका नामनेच्या रेस्टॉरंटाच्या कामगाराचो आस्पाव आसा। दुबावितान आपल्याच धन्याच्या घरांत चोरी केल्ली। अटक केल्या दुबावितां मदीं मिथुन कुमार परिहार रावपी बिहार, अरुण कुमार तंती रावपी आसगांव आनी मूळ बिहार, परम उपेंद्र चोडणकर रावपी बांदे आसगांव, सुंदर फजूल खान रावपी बिहार आनी शेख राजू रावपी बिहार हांचो आस्पाव आसा। सुंदर पुलीस दळाच्या 3 पुलीस उप अधीक्षक आणि 38 पुलीस निरीक्षकांची बदली केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। हातून 3 पुलीस उप अधीक्षक म्हळ्यार सुनीता सावंत, सुचिता देसाय आणि एडविन MS कुलासो हांचो आस्पाव आसा। पुलीस निरीक्षक अमरनाथ पासी हांच्या बदला वास्कोच्या रेल्वे स्टेशनार केल्या, जाल्यार अरुण बाकरे हांची वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण शाळेंत बदली केल्या। योगेश सावंत हांची बदली रायबंदरा वयल्यान क्रायम ब्रांचीन केल्या। वट्ट 38 पुलीस निरीक्षकांची बदली वेगवेगळ्या सुवातींचेर केल्या। एका विद्यार्थिनीच्या मरणाचे घडणुके उपरांत तिका न्याय मेळचो ही मागणी घेवन आयतारा दिसा आंदोलकांनी तामिळनाडूंतल्या एका खाजगी हायस्कुलाचेर हल्लो केलो। आंदोलकांनी शाळेच्यो बशी जळयल्यो आनी फातरुय उठून मारले। ह्या घडणुकेन तामिळनाडूच्या कल्लाकुरीच वाठारांतल्या शाळेंत तैनात आशिल्ल्या पुलिसांकूय दुखापत जाली। कल्लाकुरीची पासून सुमार 15 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या चिन्ना सलेम वाठारांतली खाजगी शाळेंत 12वेंत शिकपी एक चली 13 जुलयाक मेल्ल्या अवस्थेंत सांपडिल्ली। वस्तीघराच्या 3ऱ्या माळावयल्यान उडी मारून त्या चलयेन आत्महत्या केल्ल्याचो दुबाव आसा। मरणा पयलीं तिच्या आंगाचेर जखमा जाल्ल्याचे पोस्टमार्टम अहवालांतल्यान सिद्ध जाला। महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार सत्ते आयले वांगडाच मुंबईत मेट्रो कारशेड करपाच्या प्रश्नावयल्यान राजकारण बरेंच तापलां। शिंदे सरकारान आरे हांगा मेट्रो कार शेड बांदपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत पर्यावरणवादांनी आंदोलनकारी भूमिका घेतली। फाटल्या कांय दिसां सावन आरे हांगा पर्यावरणवादी आंदोलन करतात। ह्या आयताराय आरे वाठारांत पर्यावरणवादींनी व्हडा संख्येन आंदोलन केले। महाविकास आघाडी सरकारान कारशेड आरेंतल्यान कांजूर ह्या वाठारांत व्हरपाचो निर्णय घेतलोलो, मात शिंदे सरकार सत्तेर आयल्या वांगडा आरेतच कारशेड बांदपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत
नाराजी उक्तायल्या। मिरामार दर्यावेळेर शेनवारा दिसा सापडिल्ल्या अनवळखी बायलेची कुडीची वळख निमाणी पटली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुजाता नायक ह्या 31 वर्साच्या बायलेन आपल्या 5 वर्साच्या चल्याक तेजसाक घेवन आत्महत्या केल्ली। आत्महत्ये उपरांत बायलेची कूड मिरामार दर्यावेळेर व्हांवन आयली जाल्यार पोरण्या गोंयच्या पुलिशेक चल्याची कूड सांपडली अशें कळून आयलां। ही दोगांय जाणां पोरये 70ची आशिल्ल्याचें कळटा। आत्महत्येचें कारण आजून कळूंक ना। कुठाळेच्या जुवारी पुलाचेर लायिल्ले कॅमेरे नव्या पुलाच्या कामाचेर पाळत दवरपाक लायिल्ले आसात काय कितें असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना। कॅमेरांची स्थिती पळयात। हे कॅमेरा बसोवपाचो उद्देश कितें तोच कळपाक मार्ग ना। हे सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू आसात की ना होवूय एक प्रश्न। कॅमेऱ्यांचे पोल कळमल्यात, कांय पोल जाल्यार केन्नाय पडपाक शकतात अशा अवस्थेन उबे आसात। कांय म्हयन्या आदीं मंत्री माविन गुदिन्होच्या हस्तुकी ह्या कॅमेऱ्यांचें उक्तावण जाल्लें, पूण आयच्या घडयेक ह्या कॅमेऱ्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्या। भजन दिंडी आणि विठ्ठल माऊलीच्या नावाचो गजर करीत मुळगांव वारकरी संस्थेचो महामनी उत्सव आयतारा भक्तिभावान मनयलो। मुळगांव जाल्ल्या ह्या उत्सवाक वारकरी व्हड संख्येन हाजीर आसले। मुळगांव वारकरी संस्थेच्या पंढरपूर पांयवारीक अंदू 12 वर्सां पुराय जाल्यात। फाटल्या 2 वर्सां सावन कोरोना महामारीक लागून हो उत्सव मनोवपाक मेळूंक ना। आता कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान ह्या वर्सा मुळगांवच्या वारकऱ्यांनी व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयलो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना मुखेली उद्धव ठाकरे हांची फुडल्या 2 दिसांत चर्चा जावपाची आसा अशें शिवसेनेची म्हणयारी दिपाली सय्यद हिणें ट्विटावरवीं सांगलां। देखून आता उद्धव ठाकरे हांची शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट हे परत एकठांय येतले काय अश्यो चर्चा परत एक फावट सुरू जाल्यात। ह्या विशीं दिपाली सय्यद हांणी आयतारा पत्रकार परिशद घेवन खुलासो केलो। एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे एकठांय येवपांतूच शिवसेनेचे भले आसा अशें सय्यद हिणें म्हणलें। तशेंच शिवसेना फुडारी संजय राऊतान आपलो इगो कडेक दवरून ही मध्यस्थी करची अशी अपेक्षाय दिपाली सय्यदान बाळगिल्या। देखून आता दिपाली सय्यद हांच्या ट्विटा उपरांत खरेंच अशी कितें भेट वा चर्चा जातली हो प्रश्न आसा। श्रीलंकेचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार आणि विरोधी पक्ष फुडारी सजीत प्रेमदासान संकश्टाच्या काळात भारतान केल्ल्या मजतीची तोखणाय केल्या। श्रीलंकेक आता मेरेनच्या सगळ्यांत वायट आर्थीक संकश्टाक तोंड दिवचें पडटा। इंधन, गॅस, वखदां आणि हेर जिणे गरजेच्या वस्तूंचे दर तेंगशेर पावल्यात। ह्या आर्थीक संकश्टान भारतान श्रीलंकेक 3.8 दशलक्ष डॉलरांची मजत केल्या। ह्यान फुडें भारताच्या मजतीची आमकां गरज लागतली अशें प्रेमदासान सांगलें।